मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्ले आश्वासनाक लागून 26 जानेराक सुरू जावपी आंदोलन फुडें धुकल्ला। मये भूविमोचन नागरिक कृती समितीन ही घोषणा केल्या। मयेचो प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकार कितें करतलो ताची अधिकृत घोषणा प्रजासत्ताक दिसाचे सुवाळ्यात करतले अशें उतर मुख्यमंत्र्यान मयेकारांक दिला। तांच्यानी आमच्याकडे तिसरो प्रस्ताव दवरलो। तिसरो प्रस्ताव असो आसा, आपण सरकारतर्फे संपूर्ण मयेची जागा जी आसा, मये गांव जो आसा हो संपूर्ण गांव एक्वायर करतात, म्हणजे संपादन करता आणि त्याच्यानंतर मयांतल्या रहिवाशांचे जे कुळाचे आणि जे घरांचे प्रश्न आसा हे प्रश्न आपण सोडयता। तर आपण 26 जानेवारी दिसा प्रजासत्ताक दिन जो आसा त्या दिसा राज्यपालाच्या भाशणान या आपल्या ह्या घोषणेचो उल्लेख करपाक लायता आणि तशेंच येणारी विधानसभा जी आसा हे विधानसभेन आपण हो कायदो करपाची घोषणा करता अशें तेंच्यांनी आमकां उतार दिल्लेलें आसा। आमचें आंदोलन हे येणारे विधानसभेत आमी स्थगीत दवरलेलें आसा। हें आंदोलन आमचें बंद करूंक ना, पूण सरकारान हेचोय उगडास दवरचो की येणारी विधानसभा जी आसा हे विधानसभेन जे पावल आमचो कायदो करपाक लागून घालपाक जाय तें सरकारान घालपाचें। जर तेजें पावल पडलें ना जाल्यार आमकां आंदोलन जें आसा तें आमचें आनी ह्यान फुडले विधानसभेक आमी आंदोलन स्थगीत दवरपाचें ना। मेर्शे वाठारांतले मानशेची दारां मोडल्या आनी सगळे खारे उदक शेतांनी भरता अशी कागाळ मेर्शेचे शेतकारांनी केल्या। त्या वाठारांतल्या घरांकूय हाका लागून धोको आसा अशें मोरंबी ग्रांद कूळ संघटनेचे शेतकार म्हणटात। शेतांनी खारे उदक गेल्ल्यान पीक पिड्डेर जाता। हाका लागून कितलेशेच शेतकारांनी शेत रोवप सोडला। मामलेदारूय प्रकरणान लक्ष घालना। आता शेतकी मंत्री पर्रीकारान हे प्रकरणान लक्ष घालचे म्हूण शेतकार मागतात। कॅने सेशनाच्या कमिटीन ह्यो मानसो रिपेर करूंक ना, तेका लागून आमची सगळीं शेतां पाड जाल्या। आमी खूबशीं कंप्लेनां केलीं गव्हर्मेंटाक, पूण एक्शन घेयना। 5-6 वर्सां तेणी रिपेर करूंक ना, पूण बिलां एवरी इयर ते बिलां कलेक्ट करता, ह्यो माणसो पावणेक घालता आनी 50% हे मानशाचे रिकवरी करीत ना। एक रेजोल्युशन घेता आनी तेका मानशेकाराक सोडटा आनी मानशेकाराक बागा जावन आमची शेतां पाड करून हें उदक वाडयता आनी तेंची निश्त्याची पीक चड वाडटा, पूण शेतकारांक हें वायट पडटा। इतल्या दिसांनी कंप्लेन पासून केल्ले मामलादाराक एक कोर्ट केल्लो, पूण मामलादाराचें एक्शन कुट्टीकार म्हणून मामलादार आसलो, आतां चेंज जाला पळय, हें कांयच तेणें एक्शन कांयच करूंक ना। हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन, आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान हें एक्शन घेवचें। ह्यो कमिटी डिजॉल्व करून फॉरेन जेन्युइन आमचे शेतकार आसा तांकांच हे कमिटीन रावपाक दिवपाक जाय। कोण शेतां आजून पासून रोयता, आयज आमचे 4 जाण कमिटीन आसा, पूण एकलोय शेतकार तितूंतलो रोयना। कमिटीचो टायम जालो काबार, तेंचे 3 इयर्स टायम भरलो आनी तांकां तें कांयच पडलें ना। ते फकत आतां पळयता ह्या म्हयन्याक तेणी आतां मानशाचें कितें जाता ते रेवेन्यू ते आपणाच्या डायरेक्ट बोल्सान घालता। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।